वचनबाब सामंत आसा। एक म्हत्वाचो विशय आमी आयले खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा। आमचे मदीं अशी गोवा कोंकणी अकादेमीचे अध्यक्ष सामंत आसा। जे एक म्हत्वाचो विशय आमचे कडेन एक मागणी करताले की तांकां पावले वाचपाक आनी बरोवपाक कळटा हाजे प्रमाण प्रमाणपत्र एक सर्टिफिकेट तांकां जाय म्हणून खास करून काय गजाली लागता ताचे भितर एक गजाल ते कशें आसता की जो कोण नोकरे प्रमाणे आमी कांय गजाली आमच्या मुखार दवरल्यो त्या प्रमाणे 3 पावण्यांनी कोंकणी प्रमाणपत्र दिवपाची एक येवजण आमी आंखल्या। ताज्यो आमी मार्गदर्शक तत्व योग्य प्रक्रिया केल्या उपरांत अशें प्रमाणपत्र आमकां दिवपाक मेळटलें हाची आमकां पुरायपणान आसता। कांय महत्वाच्यो गजाली जनसामान्या मेरेन पावोवप गरजेचें अशें आमकां दिसता। ते म्हणल्यार हेर जे क्रायटेरिया आसा तातूंत चड करून 15 वर्सां हांगा राबितो आसा हाजो जो दाखलो आसा तो दाखलो त्या एक चांचणीक बरोवन चांचणीचो पेपर ताणें बरयले उपरांत ताची मोलावणी जातली, ताचे कडेन प्रत्यक्ष उलोवप जातलें आनी ताका कोंकणी बरोवपाक कळटा आनी वाचपाक कळटा हें सुरळीतपणान येतलो। आनीक निश्चितपणान योग्य मनशा मेरेन तें प्रमाणपत्र पावतले आनी तें पावपाची जबाबदारी ह्या सरकारी अधिकाऱ्याची आसतली। आमी सरकारा कडेन अशी एक सुचोवणी केल्या की जे विद्यार्थी आसूं जे 10वेचे परिक्षेत कोंकणी विशय घेवन पास जाल्यात, जे 12वेचे परिक्षेत कोंकणी विशय घेवन पास जाल्यात, जावं पदवी जावं पदव्युत्तर पावण्याचेर कोंकणी विशय घेवन पास जाल्यात, तांकां निश्चितपणान कोंकणीची बरोवपाची आनी वाचपाची गिन्यान आसा हें सिद्ध जाल्ल्या कारणान अशें जर प्रमाणपत्र मागपाक अशें जर विद्यार्थी आयले जाल्यार तांचे खातीर वेगळी आमी परीक्षा घेवची ना, पूण प्रमाणपत्र आमी दितले। कित्याक तांच्या गुणपत्रिका ज्यो आसात तातूंत भितर एक निश्चितपणान सिद्ध जातले योग्य यंत्रणे कडल्यान की तांकां कोंकणी वाचपाची आनी बरोवपाची संवय आसा, तांकां गिन्यान आसा।
ह्यो गजाली चड करून आमी 1 जानेवारीच्यान सुरू करपाक पळयता. म्हणटकीर जे विद्यार्थी जावं गरजू मनीस जांकां चड करून नोकरे संदर्भान अशी प्रमाणपत्राची गरज पडटली ती आमचे वतीन अकादमीचे वतीन तांची ती मेळची आनी त्या खातीर सरकारान आमकां पुराय सहकार्य दिवचें आनी जी मान्यताय आमकां आमी मागल्या ती मान्यताय निश्चितपणान सरकारा कडल्यान आमकां मेळटली अशें आस्त बाळगता. देव बरें. तुम्ही जॉबा खातीर मेन्शन केला पळय, जॉबा खातीरूच हे सर्टिफिकेट्स दितले. पूण आतां जेन्ना जॉब एप्लाय करता पळय तितून नॉलेज ऑफ इंग्लीश, मराठी आनी कोंकणी आसता. सो फाल्यां इंग्लिशीकूय सर्टिफिकेट घेवची पडली जावं मराठीकूय घेवची पडली ना. तुमी जर गोवा कोंकणी अकादमी फक्त कोंकणी जाणा बरोवपाक आनी वाचपाक जाणा हाचे संबंधान प्रमाणपत्र दितली. बाकीची प्रमाणपत्र तांणी योग्य माध्यमांतल्यान पण तिवूय घेवची पडली ना मागीर फुडें. ते आमी कोंकणी वा खंयच्या हेर पर्पजा खातीर वापरपाक जाता आनी जॉब तातूंतलो एक भाग आयलो. पूण खासा कितें जाता सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जेन्ना पोस्ट येता तेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो एजन्सी ज्यो आसतात त्यो कितें म्हणटात की आमकां तुमकां कोंकणी नॉलेज आशिल्ली सर्टिफिकेट आमकां हार्ड कॉपी दियात म्हणून. जशें कोर्टांत जावं पोस्टांनी जावं वा थंय दियात म्हणून ते मागतात. त्या वेळार गोंयच्या भुरग्यांक वा जाका कोंकणी जाणा जाल्ली आसता तांकां आडखळ जाता की तांचे कडेन सेपरेट कोंकणी सर्टिफिकेट नासता. कारण 10वी मेरेन कांय जाण मराठी शिकिल्लो भुरगो आसता पूण तो गोंयकारान ताका कोंकणी येता उलोवपाक येता बरोवपाक येता बेसीक नॉलेज कोंकणीची तो ताका खबर आसता. अशा वेळार तांकां ती सर्टिफिकेट मेळना बिकॉज ताचें शिक्षण जें आसा तें 10वी मेरेन मराठी जाल्लें आसता. अशा विद्यार्थ्यां खातीर वा अशा लोकां खातीर बेसीक एग्जाम आमच्यो मैडम अभी मीटिंग हुई है इसके बारे में बोले आप. इंग्लिशचे 4 स्किल्स आसात लिसनिंग, स्पीकिंग, रिडींग आनी रायटिंग. हे 4 स्किल्स आमी टेस्ट करतले, फिजिकली टेस्ट करतले आनी एक 50 ते 60 मार्क्साचो तांकां पेपर आसतलो, एग्जाम आसतलो. बेसीक क्वेश्चन्स आसतले रिलेटेड टू गोवा, रिलेटेड टू कोंकणी भाशेच्या संदर्भात आनी गोंयच्या संदर्भात बेसीक क्वेश्चन आसतले. तांचे एग्जाम थंय टेस्ट जातली, तांचे असेसमेंट जातले आनी एका दिसा भितर आमी तांकां ती सर्टिफिकेट तांणी जशे गूण मेळयल्यात तशें तांकां आमी सर्टिफिकेट दितले. एक्झेम्पशन अशें आसा जांकां सरान सांगलें तशें की 10वी किंवा 12वी वा पदवी आनी पदव्युत्तर ह्या पावण्याचेर तांणी सर्टिफिकेट तांणी कोंकणी सब्जक्ट एक तरी कोंकणी सब्जक्ट घेवन तांणी आपले डिग्री जी आसा ती घेतिल्ली आसा. तांकां आमी एग्जाम घेवची ना, फक्त तांकां आमी सर्टिफिकेट जी आसा ती दितले. इसके बारे में क्या डिटेल्स है? We'll do it. टीम Leads? हाँ भैया. ओके. कोंकणी जाणा जाल्याची सर्टिफिकेट, कोंकणी नॉलेज सर्टिफिकेट जी आसा ती सपोर्ट करतली. दिल्ली आसा तांकां आमी एग्जाम घेवची ना, फक्त चलो.
मैडम अभी मीटिंग हुई है, इसके बारे में बोले। अभी आपका मीटिंग हुआ है इनके। मैडम अभी मीटिंग हुई है, इसके बारे में बोले। अभी आपका मीटिंग हुआ है, इसके बारे में बोले। अभी आप दिसले जाल्यार जांको कोणाक अभी आपका मीटिंग हुआ है इनके। एक मेन एक्यूज था वो कस्टडी से भाग निकल गया। क्या डिटेल्स है अभी सर? We are taking necessary disciplinary action, criminal action, as well as all efforts to trace them. We'll do it shortly. उसको जिसने हेल्प किया Both. अकेले ही थे। अभी The crime branch as well as local police, they are अशां खातीर आमी सेपरेट एक पावणो दवरला तो म्हणल्यार एनी लीड्स? कोंकणी ओके प्रोफिशिएंसी कोर्स 31 वरांचो वा we are not going to spare it. ओके मैडम कितना टीम हेल्प किया। अभी आपका मीटिंग हुआ है इनके। एक मेन एक्यूज था वो कस्टडी से भाग निकल गया। The crime branch, एनी लीड्स? ओके थँक्यू। वेळार आमकां कोंकणीच्या संदर्भात आमी मुखार वचपाक सोदता जांकां कोणाक हेरांक अशी हें करपाक जाय आनी करूं येता पूण ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जो आसा तो इम्प्लिमेंट ज्या वेळार आमी करतात तो इम्प्लिमेंट ज्या वेळार करतात त्या वेळार ऑफिशियल था वो कस्टडी से भाग निकल गया। लँग्वेज क्या डिटेल्स है अभी? criminal case against him. We are not going to spare it. ओके मैडम कितना टीम बेसिक The crime branch as well as local police, they are doing necessary action and teams have been. एनी लीड्स? We are. ओके थँक्यू। The crime branch as well as local police, they are कितना टीम necessary action and teams have been. एनी लीड्स? We are. ओके कडेन सेपरेट पुस्तिका काडिल्ली आसा कळ्ळें सेपरेट पुस्तिका आसा सर्टिफिकेट जी आसा गोवा कोंकणी अकादमीची वा गोंय सरकाराची ती आमी तांकां
दितले. हाजी नोटिफिकेशन जे आसा ते फुडल्या कांय पूण दिसांनी म्हाका एक सांगपाचो पूण एप्लिकेशन जर कोंकणी गाडी वगैरे एक